सुभाष बेळगावकर, व्यासपीठाचे बाकीचे सगळे सरपंच पंच, आमचो डॉक्टर कस्तू पाटणेकार, समोर आशिल्ले सगळे म्हज्या दिवचल मतदारसंघातल्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो आनी म्हजे पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली खरें म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन टोटल ह्या प्लांटाच्या बद्दल डिटेल म्हायती दिल्या. पण हांव मुद्दामून तुमकां कळपा खातीर सांगता, आमी खंयचोय जो प्रोजेक्ट करता तो कंप्लिटली म्हणजे विदीन दॅट पिरियड करप ही आमची खासियत आसा. हो प्लांट तसो 10 MLD प्लांट 5 वर्सां ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स फक्त करप आनी सोडून दिवप न्ही, तर KNK प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक फुडल्या 5 वर्सां खातीर ताजें ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स तेच पळयतले. जाल्यार बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट तयार केलो आनी तो जर कॉन्ट्रॅक्टर गेलो जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां चलता काय ना हेंच कळना. आनी एकदां 5 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत सुद्दां परतूय आमी तेजे कडेन फुडल्या 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट करता, जेणे करून तो प्लांट स्मुथली चलपाक जाय. ताजी कॉस्ट दोतोरान सांगल्या त्या प्रमाणे एप्रॉक्सिमेटली 60 कोटी रुपया आसा. ताजो टायम पिरियड आतांच्यान 1 वर्साच्या भितर तो पुराय कंप्लीट जावपाक जाय. म्हणजे ही कंटिन्यू म्हणजे तें खासियत तेणी सांगलें की ही बिल्डींग जी बांदता आमी इट इज अ ग्राउंड +5 म्हणजे ताजे कंप्लिटली बेज हेजे रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन, ताज्या उपरांत मल्टीग्रेड प्रेशर फिल्टर्स आनी इट इज IoT बेज स्काडा म्हणजे ताजो कंप्लिटली लॅब टेस्टिंग फॅसिलिटीज ही हांगासरूच जातली. नाल्यार बरेचशे फावटी हाज्या पयलीं प्लांट बांदताले, वॉटर काडले, फिल्टर केले काय धाडले, केन्ना तरी ते वॉटर टेस्टिंगा खातीर पणजे लॅबाक वताले. बट ना, डे टू डे बेसिसचेर 24 वरांनी एकदां उदक जें काडटा तें तपासप आनी ताज्या उपरांत तेजें कंटिन्युअसली मॉनिटर करप ही हेजी आतांची सिस्टम आसा. आनी ताका लागून इवन दो ही सगळी सिस्टम चलोवपा खातीर ही तेंच्याच कडेन दिता आनी विच ताजो डायरेक्टली रिपोर्टींग जो आसा तो आमचो चीफ इंजिनियर बेळगांवकर हाका टायम टू टायम डेली वचप हाजी सिस्टम आसा. म्हणजे ताज्या मोबायलाचेर कनेक्टेड आसल्या कारणान उदकाची सगळी क्वॉलिटी कशी आसा ही टोटली ताका वचप हे कंटिन्युअस आसा. हेज्या बरोबरूच आमी 350 डाय पायपलायन 9.5 किलोमिटर्स, 300 OPVC पायपलायन 9.5 किलोमिटर्स, 250 OPVC पायपलायन 15 किलोमिटर्स ही आमी घालता. एकंदर जर पळयत जाल्यार 25 किलोमिटर टोटल पायपलायन जी आसा ही हातूंतलोच हो प्रोजेक्ट आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 टँक आमी पुराय साळ, मेणकुरे आनी लाटंबारसे ह्या तिनूय विलेजी खातीर 3 ओवरहेड टँकूय बी वेगवेगळ्या जाग्याचेर बांदता. ऑलमोस्ट पॉप्युलेशन कवर जें जाता 11,500 लोकां खातीर आमी हें उदक जें आसा हें टोटल सगळ्या लोकांक मेळटलें. खासियत म्हाका खूब बरें दिसलें की आमी सातत्यात अंत्योदय हो शब्द म्हाज्या तोंडांतल्यान खुबशे फावटी खूब जाणांनी आयकला आसतलो. अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय आज गोंयच्या लास्ट स्टॉकाचेर म्हणजे आमी जाका गोवा दोडामार्ग म्हणटा हो तसो गोंयचो शेवटचो भाग आनी ह्या शेवटच्या भागा पर्यंत आमी उदकाचे म्हणजे नो डावट जरी आमी म्हणटा नळांत उदक पावल्लें बट तें उदकाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावंक नासलें. आज आमी आमटण्यात धरणाचें उदीक हांव आतां येता आसतना आमटण्या धरणा वचून येयलां आनी आमटण्या धरणाचेर रावल्या उपरांत आमचो कॉन्ट्रॅक्टर थंय आशिल्लो. फुडल्या 10 दिसाच्या भितर उरलेलें काम तें पुराय कंप्लीट जाता. आनी नाल्यार बरेच जाण कशें आमटण्या धरणांत कांयच उदीक ना, आमकां उदीक मेळटलें काय ना हेजी चिंता पडल्या आसतली. बट फुडल्या देवाच्या कृपेन परत पावस फुडल्या 15-20 दिसाच्या उपरांत व्हडलो येयल्या उपरांत आमटण्या धरणूय भरतलें. आनी इन फ्युचर आमी जी बराज साळ नदीचेर जी बांदता म्हणजे साळांतल्या न्हंयचेर जी बांदता तिजें उदक लिफ्ट करून हांगा हाडप म्हणजे आमी पुराय उदकाच्या बाबतींत हें स्वयंपूर्ण खऱ्या अर्थात जातलें. म्हणजे हांगासर लागपी पुराय उदक हांगासरल्यानूच पंप करप, हांगासरूच फिल्टर करप, टेस्टिंग करप आनी सगळ्या लोकांक अप टू सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावप ह्या प्लांटाच्या निमित्तान जातलें. आमी बेजीक फॅसिलिटीज दिवपा खातीर खंयसरूच केन्ना कमी पडूंक ना. हांव फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळांत कंटिन्युअसली म्हणजे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आत्तां उलयता आसतना तुमी पळयलें की ते सातत्यात प्रत्येक गोश्ट हे स्वता मॉनिटर करता, ते स्वता विचारता. अशें ना पयलींच्या सारके दीस उरूंक ना. हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्साक वता तेन्ना तेंचे हर घर नल से जल 100% लोकां पर्यंत पावले काय ना, हर ग्राम सडक प्रत्येक गांवा पर्यंत रस्तो आसा काय ना, प्रत्येक गांवा पर्यंत लायट पावली काय ना, प्रत्येक घरा पर्यंत टॉयलेट पावली काय ना, प्रत्येक घरा पर्यंत दिव्यांगांक तेंचे इक्विपमेंट मेळ्ळे काय ना. आमी म्हणटा एखाद्या घरांत जर दिव्यांग आसा ताका पांय ना जाल्यार ताका व्हिलचेअर मेळ्ळ्या काय ना, ताका तेजो आर्टिफिशियल लेग घातलो काय ना, प्रत्येक घरांत प्रत्येक मनशाचो इन्शुरन्स काडला काय ना,
आमचें तर म्हणणें आहा की पयलीं इन्शुरन्स काडप म्हणजे म्हयन्याक 500 रुपया भरपाक जाय किंवा 1000 रुपया भरपाक जाय 2000 रुपया भरपाक जाय आतां तें उरूंक ना. हार्डली 20 रुपया भरून सुद्दां प्रत्येक मनशाचो इन्शुरन्स जाता जेणे करून जर कितेंय जालें जाल्यार आपल्या घरात सुद्दां कमीत कमी 2.5 लाख रुपया तरी मेळपाक जाय आपल्या फाटल्या फॅमिलीक सपोर्ट मेळपाक जाय म्हणून हर घर इन्शुरन्स हो एक कन्सेप्ट आमच्यांनी सुरवात केलो. आमी त्याच बरोबर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड आतां ट्रिटमेंट सुद्दां 100% लोकांक तशी ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. नो डावट गोवा मेडिकल कॉलेजीत मेळटात बट तुमच्या बरोबर आशिल्ले DDSSY कार्ड जाका आमी म्हणटा दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड तातूंतल्यानूय बी प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां जरी गेले आसत जाल्यार ताजो मेजर एमावंट जो आसा हो आमी आमच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्डांतल्यान पेमेंट करता. म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार प्रत्येक गजाल ही प्रत्येका पर्यंत पावोवपा खातीर आनी ते अशा पद्दतीचो विकास सातत्यात आमचे सरकार करीत आयला आनी म्हणून तर आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर आमी काम करता आनी हे सगळें काम करता आसतना आमच्या कडेन आमचे 4 पिलर जेका आमी सातत्यात म्हणटा इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. युवा शक्ती कित्याक तर आयज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत विकसीत गोवा हे स्वप्न पळयता. विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांनी भारत देश कसो आसतलो आनी त्या भारत देशांतले असलेले तरणाटे कशे आसचे म्हणून आज जे आमचे भुरगे आसात घडये कदाचित ते 15 वर्साचे आसतले शाळेंत शिकता बट फुडल्या 25 म्हणजे 20 वर्साच्या कार्यकाळात त्यांची एज जेन्ना 40 जातली तांच्या खातीर लागपी सगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो आतां तयार करप म्हणून हांवें म्हटलें आतां मॅक्झिमम टू लोकां खातीर कितें आसा लायट आसतली उदक आसतली खंय तरी एक नोकरी आसतली शेत आसतलें जालें म्हणटलें बट तें जावचें ना. तेंच्या खातीर तेन्ना स्किल्ड एड्युकेशन दिवप गरजेचें आसा. तांच्या खातीर आमकां हर घर फायबर दिवप गरजेचें आसा. ते घरात बसून इंटरनेटाचेर काम करतले आनी अमेरिके सारकी किंवा फॉरेन कंट्रींतल्या लोकां खातीर ते हांगासल्यान काम करपाची सुविधा ही ताकद तेंच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. इतकें स्किलिंग एड्युकेशन तांकां दिवपाक जाय म्हणून मुद्दामून तुमच्या भुरग्यांक विचारात तांकां कोडिंग आनी रोबोटीक हें एड्युकेशन आमी स्कुलांनी आत्तां दिवपाक सुरवात केलां. प्रत्येक भुरगो आयज कोडिंग रोबोटीक शिकता जे फ्युचर फुडल्या ताका 20 वर्सांनी जॉब हो ताका त्या सॅक्टरांत मेळटलो म्हणून तेजें शिक्षण आमी सवे पासून दिवपाक सुरवात केलां. आतां सगळेच भुरगे हुशार नासता थोडे भुरगे जर ढ असले जाल्यार तांच्या खातीर कितें करप आमच्या ITएत जवळपास 17 प्रकारचे वेगवेगळे कोर्सीस आमी सुरवात केल्या. तुमी बिचोलेंतल्या तुमच्या ITएत वचून पळया. फाटल्याच दिसांनी हांव बिचोलेंतल्या ITएत गेलो. प्लंबर आसतलो इलेक्ट्रिशियन आसतलो हे ट्रेडिशनल आसात बट तेच्याच बरोबर हॉस्पिटॅलिटी नांवाचे नवीन कोर्सीस म्हणजे टुरिजम लायनीन जर एखाद्याक काम करपाचें जालें जाल्यार ताका कसलो कोर्स इवन दो आतां तर आमी जी 40 वर्सां वयल्यो महिला आसा तांच्या खातीर सुद्दां नवीन कोर्सीस जे आसा हावजकिपिंगांतले आसतले फ्रंट ऑफिस आसतले हेय कोर्सीस टेलरींग आसतले हे कोर्सीस तेंच्यांनी ITएत वचून शिकचे कारण बरेचशे फावटी आपल्याक तेन्ना शिकूंक मेळूंक ना पूण आतां नवीन कोर्सीस शिकपाची ही उमेद थोडी जाणां दवरता. ते कोर्सीस आमी ITएतल्यान शिकपाक सुरू केल्ले आहा. म्हणून युवा शक्ती जाका आमी म्हणटा की ह्या देशांतलो तरणाटो युवक आनी युवती चलो आनी चली ही शिकपाची गरज आसा कारण बेजीक फॅसिलिटीज मेळ्ळ्या उपरांत जर आमी म्हणटा की गरिबी पासून जर लेवल 1 नंबराचेर वयर येवपाक जाय आसत जाल्यार शिक्षणाच्या पलीकडे दुसरो पर्याय ना आनी शिकल्या उपरांतूच ताका बरी नोकरी ही मेळपाक शकता. म्हणून आमचें सरकार जें आसा ITI अपग्रेडेशन आसतलें किंवा बऱ्यो कॉलेजीस आसतल्यो आमी नवीन कोर्स आमच्या बिचोलेंतल्या पॉलिटेक्निकांनी थोड्या दिसाच्या भितर सुरवात करपाचें आसा जेणे करून नवीन भुरगे म्हणजे फूड टॅक्नॉलॉजी सारकिले कोर्स हांव तर म्हणटा की आमचो फूड टॅक्नॉलॉजी कोर्स बंद जावपाक आयिल्लो पण हांव आव्हान करता की भुरग्यांनी तोय कोर्स शिकचो कारण आमी लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट वीच इज अ स्पेशल इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर द फूड प्रोसेसिंग आमी तेज्या पलीकडे दुसऱ्या लोकांक परमिशन दिना. खूब जाण आमच्या कडेन लाटंबारसे इंडस्ट्रीन वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री खातीर खंयचो तरी आपल्याक क्रशर घालूंक दी किंवा आनीक हांवें रिजेक्ट केलें. हांव तुमकां सांगता डायरेक्टली सांगलां हांव दिवचो ना म्हणून कारण ज्या जाग्याचेर आमी एकदां आयडेंटिफायड केली इट वील बी द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. आज जेका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री घालपाची आसा कसली आसूं ती पण तुमी ती इंडस्ट्री घालपाक येया. आमकां पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेट पिड्ड्यार करपाची ना फक्त हाच्या रिलेटेडूच जे लोक आहा ते थंयसर इंडस्ट्री घालपाक शकतले. ही युवा शक्ती आसा. आमी नारी शक्ती सांगता आसतना सातत्यात आमी महिलेक म्हणजे सन्मान दिवपाचें काम जें आसा हें आमच्या सरकारान केलां. तुमी जर मुद्दाम पळयशात नो डावट हांव 33% रिजर्वेशन आसतलें 3 तलाक आसतलें तें तर उलयतात बट पयले फावटी म्हणजे तिजें टॉयलेट घरान बांदचो किंवा तिका घर तिज्या नांवार करचें हर घर नल से जल दिवचो
आमकां दादल्यांक बरेचशे फावटी ह्यो डिफिकल्टी खबर ना. एखाद्याच्या घरात जर टॉयलेट नासत जाल्यार ते महिलेक खबर आहा टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम कितें आहा तो, किंवा एखाद्याच्या घरात जेन्ना नळ नासलो तिका खबर आहा 3 किलोमिटराचेर वचून बांयचें उदीक कशें हाडप, हे त्रास कशे आतां हे ग्रामीण भागांतल्या तेणी पळयल्ले आसा. दादल्यांक ते उदीक हाडचें पडना. किंवा तेकाच लागून एखाद्या घरात जर गॅस नसत जाल्यार तुमी पळयता की लाकडां रानांतल्यान हाडप ती जालीच, पण त्याच बरोबर धुरान तांकां टीबी सारकिलो रोग जावप हो महिलांकूच जातालो. म्हणून ते महिलेक सन्मान दिवपा खातीर म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना घर आसतलें, शौचालय आसतलो, नळ आसतलो, गॅस कनेक्शन आसतलें, हे तिका दिलां. आनी एक स्टेप फुडें वचून तर आमी सातत्यान म्हणटा की बऱ्याच जाणांचे अकाउंट बँकेन नासले. पयले फावटी माननीय प्रधानमंत्री जनधन अकाउंटच्या अंतर्गत 50 कोटी लोकांचे अकाउंट हे नॅशनलायज बँकेक कनेक्ट करून दिले. हेज्या सारकेली खूब व्हड गजाल आसा. पुराय देशात पयले फावटी कोण तरी वचून आपलो नॅशनलायज बँकेन अकाउंट ओपन करता. आनी जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना जवळपास 20 कोटी लोकांक त्यांच्या अकाउंटाचेर कांयच नासतना पयशे घातले. अशें हे सरकार जें आसा हे सरकार सामान्यांतल्या मनशाचो विचार करता, सामान्य मनशाक अशा पद्दतीच्यो सुविधा दिवपाच्यो आनी विशेष करून महिलेक सुविधा दिवपाचें काम हे आमच्या सरकारात केलां. म्हणून गोंयांत आमी ह्यो सगळ्यो योजना म्हणजे वेवस्थीत गोंयांत आमच्या एक सुद्दां घर अशें आसचें ना की त्या घरात गॅस ना, त्या घरात लायट ना, त्या घरात टॉयलेट ना, त्या घरात नळा पासून नळ ना अशें आसचें ना. 100% आमी मॉनिटर करून आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र जे ग्रामपंचायतीत बसता ह्या ग्रामपंचायतीक धरून 100% लोकांक म्हणजे हे सगळ्यो गजाली दिवपाचें काम हे पर्सनली हांव मॉनिटर करता. स्वयंपूर्ण दर शेनवारा जेन्ना आमचो स्वयंपूर्ण मित्र येवन गांवांत बसता, चुकून कोण तरी उरला आसतलो, उरला सुद्दां जरी आसत जाल्यार तांच्यांनी सरपंचाच्या मार्फत आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन जर संपर्क करीत जाल्यार तेका आजुनूय ही फॅसिलिटीज जी आसा ही आजुनूय आमी दिता. म्हणून आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर आमचें सरकार हें काम करता. म्हणून युवा शक्ती जाली, नारी शक्ती जाली, जी आमी किसान शक्ती. हांव सातत्यात किसान शक्तीचेर कित्याक उलयतां? आमच्या ह्या भागात तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रावतात, जे गरीब कश्ट करपी लोक रावतात. तांच्यांनी विविध कारणां खातीर आपलें शेत लावपाचें सोडून दिलां. हांव आव्हान करतां की तुमी कम्युनिटी बेस्ड फार्मींग करपाक सुरवात करात. गांवांतल्यो वेगवेगळ्यो झगड्यो डिस्प्यूट सायडीक दवरात. पंचायतींनी फुडाकार घेवचो. म्हणजे लाखांनी शेत एकदां बंद पडलेलें दिसता. बट त्या खातीर म्हणजे ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर म्हणजे भात शेतीच करूंक जाय अशी ना. तुम्ही भात शेतीच्या ऐवजी वेगळ्यो शेती केल्यार जाता. जेणे करून ताका आमी म्हणटा आज फॉडर जें आसा, गोरवांक लागपी फॉडर कोट्यांनी रुपया दिवन आमी कर्नाटकांतल्यान विकत हाडटा. कोट्यांनी रुपया, हांव लाखांनी सांगना. आनी एवरी मंथ आमी विकत हाडटा. ते फॉडर लावपाक जाता. आमी जर पळयता आसत ताका अल्टरनेटीव शेती म्हणून आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार मेणकुऱ्या गांवांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या स्वयंपूर्णाक बुस्ट दिवपाचें काम जर कोणी केलां जाल्यार मेणकुऱ्यांतल्या महिलांनी केलां. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. कारण हांव जेन्ना स्वयंपूर्णाचे स्टॉल लायता तेन्ना मेणकुऱ्यांतले 2 सेल्फ हेल्प ग्रूप हे खूब बरें काम करतात. आनी विशेश करून चवळी आनी ते धवे हे जाता ते अळसाणे आनी चवळी दोनूय हे मेणकुऱ्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात करता. बट त्या खातीर तांकां इन फ्युचर म्हणजे कम्युनिटी फार्मींग करपाक जर सपोर्ट जाय आसत जाल्यार आमचें सरकार तेंय करपाक तयार आसा. आमी तांकां ब्रँडींग जें आसतलें, मार्केटींग आसतलें आनी हें सगळें करपाक तेज्या वेगवेगळ्या पद्दतीचो सपोर्ट सातत्यान आमी करता. आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या वतीन आमी 7 कडेन प्रोसेसींग सेंटर सुरवात केल्या. आतां रिसेंटली आमी पिळगांवांत सुरवात केला, कुडण्या केला, पाळये केला, कुडचड्यार केला, असो वेगवेगळे कडेन केला. पण हांगासल्यांनी जर इनिशिएटिव्ह घेवन उरलेली शेती म्हाका दिसता बरेचशे फावटी दादले हात वयर करतात, काम करपाक पळयना. हें हांव स्पश्टपणे सांगतलो. कारण महिलाच चड काम करतात आनी महिलाच शेतान काम करताना दिसता. तुमी जर थोडोसो सपोर्ट जर तांकां दिलो जाल्यार आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात तें एग्रीकल्चर जावपाक शकतलें. बट तें एग्रीकल्चर करपाक कारण आमी जर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्याय बाबतींत जर काम करप गरजेचें आसा. खरें इरिगेशनचें वॉटर हें सुद्दां बरेचशे कडेन पावता आनी आजुनूय बी इरिगेशना खातीर वॉटर जर करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार वेगळी सिस्टम आमचे WRD डिपार्टमेंट हे सातत्यान दिवपाक तयार आहा. म्हणून हांव साळ, मेणकुरे, दुमाशे ह्या पुराय ग्रामीण भागांतल्या लोकांक सांगता, तुमी जे प्रोडक्शन करपाक तयार आसा ताका एक्चुअली व्हॅल्यू आनी ताका जी किंमत दिवपाक जाय किंवा ताका जे ब्रँडींग करपाक जाय ह्यो सगळ्यो गजाली आमचें सरकार स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनाच्या अंतर्गत
सातत्यात करून दितले, फक्त इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेवपाक जाय. हांव पळयतालो की फाटल्या दिसांनी हांव कुडतरी हांगासर गेल्लो. कुडतरी जवळपास 40 लाख स्क्वेअर मिटर लँड ही मॅकनायज्ड फार्मिंगात तेंच्यांनी करपाक घेतलेली आसा. मोर दॅन 40 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. आमी तो प्रयोग म्हणून जर केलो आसत आनी कम्युनिटी फार्मिंगात थोडेशे तरणाटे हे जर आयले जाल्यार खूब मोठो बदल हो जावपाक शकता. नो डावट नोकरी आपली करचीच, हांव नोकरी करची म्हणना, बट नोकरे बरोबर एग्रीकल्चर हेका दुय्यम स्थान दिवचें न्ही, तेंय करपाची गरज आसा. आनी तिसरी गजाल विच इज द गरीब कल्याण. सातत्यात आमचें सरकार हे गरीब कल्याणाचो विचार करता. म्हणून तर वन रेशन वन नेशन, वन नेशनाच्या अंतर्गत रेशन कार्डाचेर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो तांदूळ पर पर्सन. एखाद्याच्या घरात 4 मनीस जर आसत जाल्यार 20 किलो तांदूळ आयजूय फुकट दिता. फाटलीं 10 वर्सां दिता आनी फुडलीं 5 वर्सां फुकट दिवपाचें प्रॉमीस मोदीजीत केलां, हें तितकेंच खरें आहा. तुम्ही काढून पळयात, कंपॅरिजन करात. फाटल्या 60 वर्साचें सरकार आनी ह्या 10 वर्साचें सरकार, तुमकां जो बदल जो आहा पळय न्ही, हो बदल दिसतलो. बरेच जाण एखाद्या वेळी फॅसिलिटीज घेतात, बट तेजेर कोण प्रामुख्यान उलयना. म्हणजे दोतोरान सांगलां तें बरोबर आसा. टिकाकार टिका करपाचें काम करतात, बरें उलोवपाचें काम करिना. बट बरें उलोवपाचें काम हें आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. जे हांगासर बसल्यात, जेंकां कळटा आनी जे सरकारच्या सातत्यात आमी जर उलोवचे ना जाल्यार लोकांक तें कळचें ना. म्हणून आमी सातत्यात ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो प्रामुख्यान उलोवपाक जाय. हांव फक्त हो विशय इतक्याच खातीर सांगलो कारण राज्याचो सर्वांगीण विकास करता आसतना आमी उदका सारकिली सोय करतात, बट ताज्या बरोबर एड्युकेशन सेक्टरांत, स्कील एड्युकेशन सेक्टरांत, IT सेक्टरांत आमी फाटीं ना. इन फ्युचर म्हणजे आमकां तसो पळोवंक वचत जाल्यार हांगासल्यान मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो खूब लागीं आसा. आनी थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणजे ह्या एविएशन आनी बाकीच्यो स्कील बेज एड्युकेशन आमी एविएशन स्कील सेंटराचेर सुरू आसा. हांवें पयलीं सहज चवकशी केली की एविएशन स्कील सेंटराचेर कितले भुरगे येता काय म्हणून. म्हणजे पुराय तशें पळोवंक वचत जाल्यार 50% भुरगे सुद्दां एडमिशन घेयना. बऱ्याच जाणांक खबरूच ना, कारण एविएशन मोपाचेरूच एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरान फुकट भुरग्यांक 3 म्हयन्याचो आनी 6 म्हयन्याचे कोर्सीस आसात, फुकट आसात. ते एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटराची सर्टिफिकेट दिता आनी थंयसर शिकल्या उपरांत थंय ज्यो नोकऱ्यो क्रिएट जाता त्यो त्याच भुरग्यांक पयलो प्रिफरन्स मेळटा. मोर दॅन 50% भुरगे हे महाराष्ट्रांतल्यान येता. म्हणजे तांच्यांनी लिफलेट घालून पळयल्यो, पेपरार दिवन पळयल्यो, गोंयचे भुरगे देयना म्हणून सांगता. खरें म्हणजे मेनकुरे आनी हांगासर सामके तेंकोन आसात. दोज वर इंट्रस्टेड म्हणजे ग्रॅज्युएट आसतले, 10वी आसतले किंवा 12वी आसतले, जे हे कोर्सीस शिकपाक तयार आसात, तांच्यांनी दोतोराक कॉन्टॅक्ट करचो. ताजें एडमिशनूय बी दर 3 म्हयन्यांनी किंवा 6 म्हयन्यांनी, विशेश करून चलयो सुद्दां, चलयांक सुद्दां चलता. कारण आमकां शेवटी खंय तरी नोकरी करप ही इम्पॉर्टंट आसा. आपल्याक सगळ्याच जाणांक गव्हर्मेंट नोकरी मेळात म्हणून रावत जाल्यार सगळ्या जाणांक 100% लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी काय मेळूंक शकना. बट जाका नोकरी करपाची इच्छा ताका नोकरी मेळपाक जाय. ह्या भावनेंतल्यान अशा पद्दतीचे स्किलिंग कोर्सीस, ग्रॅज्युएशन शिकलो म्हणजे शिकोन जालें न्ही. मनशान सातत्यात भुरग्यांनी नवीन कितें शिकपाक मेळटा तें शिकप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर थंयसर वेगवेगळे कोर्सीस म्हणजे थंयसरूय आसा किंवा सांखळेत आमी वेगवेगळे स्किलिंग कोर्सीस सुरवात केल्या. म्हणजे तितून आमी वेगवेगळे कोर्सीस आसा. पंचकर्म एसिस्टंट आसतलो, एक्सरे टेक्निशियन आसतलो, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन आसतलो. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे शॉर्ट टर्म कोर्सीस आसा. हे जर कोर्सीस घेतले जाल्यार हांगा तेंकोन आसतलें आयुश हॉस्पिटल आसा. व्हडले मेणकुऱ्यांतल्यान म्हाका दिसता चड पयस ना, हेवटेच्यान तशें लागींच आसा. बट असलें जर स्कील एड्युकेशन जर आमी घेवचें ना जाल्यार आमकां नोकऱ्यो मेळपाक शकना. म्हणून तुमच्या मार्फत फाटल्यान उबे आशिल्ल्या सगळ्या तरणाट्यांक हांव आव्हान करता की आमी फक्त ट्रेडिशनल एड्युकेशन घेवन जावचें ना. BA आनी BCom BSc करूनच जावचें ना, तर आमकां स्कील एड्युकेशन घेवपाची गरज आसा. आनी हें स्कील एड्युकेशन आज योगायोगात गोंयांत आमी वेगवेगळे कडेन तशें पळोवंक वचत जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट किंवा कमीत कमी प्रायजीसान हे दिवपाक लागलेले आसा. ते जर शिकत जाल्यार आयचो तरणाटो जो आसा हो विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2037 हातूंतल्यान हो सक्षम जावपाक शकतलो. आयच्या ह्या सुवातीचेर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण गोंयांत बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्यो गजाली ऑलमोस्ट पुराय जावपाक आयिल्ल्यो आसा. आमी जाका म्हणटा की 90% तरी आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकले. इन आतां एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचो विचार करता आसतना हर घर फायबरचो आमी विचार करता. हर घर नळ जालो, तुमी म्हणटले हर घर फायबर कित्याक, तर हर घर फायबर म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात इंटरनेट आसपाक जाय. प्रत्येकाचो भुरगो हो इंटरनेटाचेर आनी लॅपटॉपाचेर म्हणजे हें काम करता आसतना आमकां फुडल्या 20 वर्सांक दिसपाक जाय. हें स्वप्न आमी आतां पळोवपाक लागल्या.
आणि त्या दृष्टीने आमी विचार करपाक लागल्या. आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की प्रत्येक घरांतलो तरणाटो जाका दिसता ताका नोकरी मेळपाक जाय, हय ताका नोकरी मेळप ही गरजेची आसा आनी तो नोकरी मेळपा खातीर ताका सक्षम करपा खातीर अशा पद्दतीचे वेगवेगळे स्किलिंग कोर्सीस आमी सुरवात केल्या. ते शिकप हे गरजेचे आसा, जेणे करून फाल्यां सकाळी लाटंबार्सेची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली, तुमकां तेंकोन आसलेलो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा पुराय ह्या भागात येवपी तशी डेव्हलपमेंट आसतली. हाज्या खातीर लागपी ह्युमन रिसोर्स हो क्रिएट जावपाक जाय आणि तो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाक आमचे सरकार हे सातत्यात प्रयत्न करता. माननीय मोदीजीचे स्वप्न हे विकसित भारत 2047 आणि म्हजें स्वप्न विकसित गोवा 2037. 10 वर्सां पयलीं आमी विकसीत जावपाक जाय आणि ते 10 वर्सां पयलीं विकसीत जावपा खातीर तुमची सगळ्यांची साथ म्हाका जायी, तुमची सगळ्यांची साथ आमच्या सरकाराक जायी आणि निश्चितच म्हाका खात्री आसा तुम्ही सगळे जाण आमकां साथ दितले काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर सगळे जाण भारत माता की नेटान भारत माता की वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.